मिसाच्या बलिदानांक सुरवात दिवंक आमी गायन गावया A31. A31. Sorbes pora, eklias deva, sasna sasna, no mantuka. Sorbes pora, eklias deva, sasna sasna, no mantuka. Tumbo forto, tumbo tveta, tuci moi ma. Sogliak fakta, tumbo forto, tu pot veta, tu ci moi ma. Sogliak fakta, sorbes pora, eklias deva, sasna sasna, no mantuka. Sorbes pora, eklias deva, sasna sasna, no mantuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आयचे प्रवेश गीत म्हणटा, सर्वेस्परा तुझ्या कराराचो उगडास कर. तुझ्या दुर्बळांक सांडू नाका. उठ देवा, तुजोच मान राखूंक यो. तुका उलो मारतल्यांचो ताळो विसरूं नाका. कांय बरें मागणें दिसांनी करीत भाशेन ही कोरोना व्हायरस पिडा आमचे बेली पयस करून सगलीं आमी दुर्बळ जावन तुजे सोरशिल्लीं एके भाशेन पयस पयस जाल्या. आमकां सगल्यांक परतून येवंक हें दुयेंस बरें कर आनी सगल्यांचे तुजो आशिर्वाद घालून तुका उलो मारतल्यांचो ताळो तूं आयकून घे. आनी फाबो ते परये भेटेंत आमी वांटो घेवच्याक आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा तांय बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पुर्वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भागीबंद सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. Amen. सोमिया काकूत कर. Sumia kakutko. क्रिस्ता काकूत कर. Krista kakutko. सोमिया काकूत कर. Sumia kakutko. महिमा देवाकून स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचतां. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां ओदीक ओदीक भर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडीशें कर.
हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदिशी तो तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. आमेन. राजांच्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिजा ओरेबाक सर्वेश्वराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. अवचीत सर्वेश्वराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सर्वेश्वरा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेश्वर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेश्वरा मुखार दोंगर फुटलो आनी खोडपांचो चुरो जालो. पूण सर्वेश्वर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत 2 कांप जालीं आनी सर्वेश्वर 2 कांपेंतूय नासलो. 2 कांपे उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेश्वर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोड शितोड वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकूतच एलिजान आपल्या नेस्पा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेश्वरा आनी दयेन आमची सोडवण कर. म्हणुया, तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेश्वरा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेश्वर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर तो सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तुली. जबाब. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेश्वरा आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेश्वरा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेश्वर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलोवन येतली ताची मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेश्वरा आनी दयेन आमची सोडवण कर. पागिवोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ता सोबे हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोबे हें खरें म्हूण म्हजें ओतोसकोण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड कोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबोन आसलोली दूख. तर जी मासा रोगता प्रमाणे म्हज्याच गोठरांतली त्या म्हज्या बाबा भयणीक उपकारतें जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो जावंक तयार आसतो. ती इज्रायल परजेची. तांकां देवान आपली भुरगीं करून घेतल्यांत. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं करार केल्यात. समूर्त आनी देव सेवादोर तांचे पासत थारायल्यात आनी तांकां बासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची ससोती आनी ताचे तावन रोगता मासा प्रमाणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगळ्या परस व्हरतो आनी सासनाच्या सासनाक वाखाणणी फावो आसलेलो देव. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उद्गाराक उबी रावया.
सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसां. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. मातेबा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोक जेवन दादोशी जाले उपरांत आपूण लोकांक घरात धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक ओड्यार चोडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायलें. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातोच पर्यंत आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण ओडे भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी बडोवताले, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सोर्शें आयलो. आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियेवन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हळें, धीर धरात, हांव तो, भियोव नाकात. तेन्ना पेद्रून परती पार करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजें सोर्शें येवंशें कर. जेजून म्हणलें, यो. तेन्ना पेद्रू ओड्याबेलो दिवन जेजू सोर्शीं येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हळें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावोवन ताका घोट धरलो आनी म्हळें, ओलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय? आनी ते ओड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. ओड्यांत आसले तांणी जेजू मुखार सरपटून म्हळें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्त. ही कोर न्ही जेजूची आनी तेचे वरवीं ही मिलाग्र आमकां आमचो भावार्थ घट करूंक आपयता. पेद्रू जो एका दिसा आपलो भावार्थ जेजूचेर परगटूंक ताका जेजूचें एक इनाम कशें मेळटा, वय तूं खडप आनी तुज्या खडपाचेर हांव म्हजी इगोज बांदतलो. आज होच पेद्रू पळयात. तूं जाल्यार म्हाकाय तुजे इशी येवशें कर उदकाचेर चलून. पेद्रू घडये दुबाव पडटा, खरेंच काय? वो भूत? हांव नको भूत आसा जाल्यार संवसारांत, पूण तो लोक समजतालो त्या तेंपार. जेजू म्हणटा, यो. 2-3-4 पावलां मारले उपरांत ताका कडेन दिसलें हांव सोपण येता, बुडूंक लागलो. जेजू ताका हात दिवन वयर काडटा आनी उपरांत हेर 11 जाण जे त्या व्हड्यांत आसले तेय तरी दुबावतात. शिकीन जेजू येवन तांच्या व्हड्यान भितर सरले उपरांत
ते ताका पांय पडटात. भाव भयणीनो, भावार्थ म्हळ्यार कितें काय? एब्रेवांक बरयलेले चिटींत 11 बेबेस्परांत पयल्योच वळी आमकां सांगतात. भावार्थ म्हळ्यार दिसो नासलेल्या वस्तूंचो पुरावो. आमी रावता ते वस्तूंची खात्री. म्हणटच आमी पळोवंक ना, आमी रावता, पूण हांव जाणाच तें घडटलें म्हूण. ताका म्हणटा भावार्थ. हे मनीस जेजू बाराबर जेवले, जेजू बाराबर इतलें काम केलें. आयज येशू वर्तमाना प्रमाणे तांणी थोड्याच वेळ आदीं हजारांनी लोकांक 5 उंडे घेवन जेवण दिल्लें. आनी आतां जेजू येता तो पळोवन ताचेरूच तांचो भावार्थ आसलो. तोच काय तो? किंच मारून बोब मारली. जेजू म्हणटा पियेनाकात, हांव तो. तरी पेद्रूक आनीक प्रूफ जाय, आनीक खात्री जाय. तूं जाल्यार म्हाकाय उदकाचें येवंक निर्मी. आनी जेजू म्हणटा यो. अशेंच घडये आमचें जिवीत जायत. आमी आमचे भाशेन म्हणटा एक ओपार आसा, देखलें मोडें आयलें रडणें. इगोज बोयली, आवय सायबा बोगोय सायबातून पाव. आनी घरा येयलें म्हणटच मागीर झगडीं. एक पावटे हांवें सांगलां आनी म्हाका आतां उडास जाता. एक घडणेचो एक दिसा मिसांत एक गरजेन खंयचे हांवें मीस केलें. भितर गेलो हांगाचें काडून भायल्यान बोवाळ. इगोरचे भायल्यान बोवाळ. पळोवंक गेल्यार दोगूय बायलो झगडटात. तांचें कितें आदलें केस्तां आसलें मुस्ता. जाय तो तेंप जाल्लो, एकमेकांक मेळूंक नात. व्हडलें झगडें. तांणी एक 5 मिनट्यो 10 मिनटां आदीं येवन जेजू घेतलो आपल्या काळजांनी. दोगांयनी. असलो आमचो भावार्थ. पेद्रू भाशेन जायत, पूण पेद्रून उपरांत ताचो भावार्थ घट जावन पेद्रून आपलो जीव दिलो, ताका फुरसार मारलो. तसोच आमी भावार्थाची मनशां जावंक घट आमी स्वत मानूंक जाय. वय तें वय ना तें ना. पेद्रूचें आमकां जाय तें दिश्टी पडटा. पळयत पुस्तकार मेळना. सांगतात की एक दिसा पेद्रू इतलो बेजार जालो, जें पिडापीड ते राजा ते रोमांच्या लोकांक दिताले ताच्यान तें सोंसूंक जायना जालें सांगतात पळयत पुस्तकार ना. तो खंय परतून वचूंक गेलो. लागलो वाटेक, कोणाक कळ्ळें नासतना. पूण आटेर खंय ताका कोण मेळ्ळो? तो जेजू मेळ्ळो. फुरस घेवन वतालो. तूं खंय वयताय? तूं सोडून वेता ते स्वातेर हांव वेता आनी तुजे स्वातेर मरूंक. जेजून पोत्तून पेद्रूक सांगलें. आनी पेद्रू पोत्तलो. हे भाशेन आमचें जिवीत. आलता दोलता, भिरांकूळ दीस येतात, जाय तसलीं वेगळीं वेगळीं दुयेंसां येतात. आमी आलता, आमचो भावार्थ उणें जाता. कोण सांगतालो हे कोरोना वायरस लागून कोण एकलो म्हणटालो एकलो जायच जाणा. आतां एकदम बस जालें. आमी घरां बसून मीस आयकूंक मेळटा. घरां बसून आयकूंक मेळटा. आयकूंक मेळटा. ह्या उतरांचेर तर आमी नियाळ केल्यार आमचो भावार्थ कितलो हलको तो आमी जाणा. आमी मीस आयकोना कितले फावटी आमी सांगलां शिकयलां. मीस आमी सगलीं यज्ञिका बराबर कोत्ता जाल्यार घरां बसून आयकूंक मेळटा म्हळ्यार खुशालकाय जाली. तर भाव भयणीनो, आमी भावार्थाची मनशां जावन भावार्थाच्यो करण्यो आमच्या जिवितांत दिश्टी पडूंक आमी वावरुया. आनी आज कितें भशेन आमच्या गोंयांत बोणकोळींत आसलेल्या पासत भेटलेलो दीस. हे त्या कारणाक लागून
हे आनी ते वस्तूक लागून तांणी चूक केली. आज ते बणकुणींत आसात. तांकां देवाच्या उतराचो आदार दिवन, तांकां देवाच्या मोगाची वाट दाखोवन तांचें जिवीत बदलूंक आमची इगोज भावरता. तो तांचेय पासत मागुया आनी आमी सगळीं दिसान दीस भावार्थान वाडूंक वावरुया. सगळीं उबी रावन आमचो भावार्थ उच्चारुया. सत मानता देवाक, सूर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वींच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबावलो, आंकवार मरयताय जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका फुरसार जोडलो, तो मेलो, ताका निखी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सूर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. आनी आतां आमची थोडीशी मागणी त्याच आमच्या मोगाळ बापा फुड्यांत उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी वेगळो चार पयस करूंक आपले बरी देखींतल्यान आपले पोरचेक जेजूचो उपकार जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्तां तुका. क्रिस्ती सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणीक कारभार चलोवंक आनी हे वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्तां तुका. बडकोनीत आसलेल्यांक तशेंच समाजाच्या वायटांक घुस्पतल्यांक आमच्या बाबा भयणींक आपलें जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरूंक बापा आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्तां तुका. बडकोनीत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिजन मिनिस्ट्री गोवा ह्या वॉलंटियर्सांक जेजू भाशेन काल्तिकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्तां तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनूच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणिकाय आनी घोटाय, पिडेंत कोश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावप जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्तां तुका. भोवमोगाळ आनी काकूट सारा बापा ही आमची खालती मागणी आयकून घे. खरीत भाशेन भणकोणींत आसल्या पासत आमी मागता. ही पिडा जावन कोरोना व्हायरस जावन सोंसतल्या आनी मरणांचे तोणीर पावल्ल्या पासत मागता. ह्या वांगडा तुवें आमचेच काळजान घाले, तो तूंच ते शार्ती पळय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटुनीचें गायन C43. C43. Vedi cerul prea sove,
तुझ्या भावा भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेंचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमची सर्वेस्परात आनी बाता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलें, पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाकाणूंक तुजे रचणेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांच्या बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करत. भावार्थाचो घोट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां आमकां सोडयली सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा, फिलिप नरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, भागिवंत दोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तेच जेजू वरवीं, तेच जेजू सांगाता, तेच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकवणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमीन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो घरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय, सगळ्या आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्यान धरून दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्टी घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमीन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काटली. आमची काकुतकोर देवाची शिळी संवसाराची पाप काटली. आमची काकुतकोर देवाची शिळी संवसाराचे पाप काटली. आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक बेता. ती आमचेर जट्टी आनी खास थाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शिळेच्या जेवणाक पयल्यान तीन सुभागी. सगळ्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोब्या जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता, ह्या वेळार ह्या उंड्या आनी सोऱ्या रुपा खाला तूं आमचे मदें आसाय आनी आमकां म्हणटाय, घेयात आनी खायात आनी पियेयात. ही म्हजी कूड, हें म्हजें रगत. जायत्या कारणाक लागून खेरीत पडी हे कोरोना पिडेक लागून म्हज्यान तुका ह्या वेळार उंड्या रुपा खाल शेवूंक जायना. देखून आत्मीकपणी म्हज्या आत्म्यांत यो म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आनी तुका घेतल्या उपरांत तुका नमस्कार करून आर्गां दिता. हे वेळार आमी गायन करुया D43. D43.
sorvonara, tuklik soshesande, toshe amituka, tuka amchikoro, Jesus sorvonara, tuklik soshesande, toshe amituka, nenat munchang shiko, mugelo liang chevo, tanelo liang pivo, pirevo takilas, cochevo takata, duke saliang muswo, udar kasan pavu, tukam chikoros, tukam chikoros, Jesus sorvonara, tuklik soshesande, toshe amituka, tukam chikoros, Jesus sorvonara, tuklik soshesande, toshe amituka. प्रार्थूया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला, ताचे वरवीं आमकां थारोण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी तिरायेन जियों हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटचें गायन F24. F24. Sokor mochi seva kota, tane moso patlau korzo, soyau tumco dunia sa, tuyas tolo sivuk mozo. Sokor mochi seva kota, tane moso patlau korzo, soyau tumco dunia sa, tuyas tolo sivuk mozo. संसारात लेविचून काढून मुनशा सेवेक तुमकां लायता, तुमचे जिवीत सुबापुणी फळां बरीत करूंक धाडटा. संसारात लेविचून काढून मुनशा सेवेक